हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगणा ललितां श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तर आज आम्ही भगवद्गीता वैर उलितले 16th चॅप्टर 16वा अध्याय आणि तुला 4 to 8 चौथा श्लोक ते 8वा श्लोक पर्यंत आम्ही डिस्कस करतले संक्षेपात आणि त्याच्यावर थोडं एलॅबोरेशन करतले आम्ही। फर्स्ट टू थर्ड वर्स वैर हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभून उलिल्या जे पहिले सेशन आता आणि आम्ही हे चॅप्टराचे नाव कसं आहे अध्यायाचे नाव कसं आहे डिवाइन अँड डेमोनिक नेचर। दैविक प्रकृती आणि आसुरिक प्रकृती त्या चॅप्टराचे नाव असा। तातूंत फर्स्ट आणि सेकंड फर्स्ट टू थर्ड वर्स असा तातूंत सुमार ओटू गुण तातूंत बरिल्या श्लोका भितर आणि त्या ओटू गुण कोणाले एक दैविक प्रकृती कोणी लोक उरताच तांगेल तशी गुण उरता। तांगेल अशी ह्युमिलिटी सेल्फ कंट्रोल चॅरिटी दिवचे दक्षिण दिवचे आणि खरे उलिवचे आणि तांक क्रोध उरना तांकां फ्री फ्रॉम क्रोध अशे ओटू सुमार ओटू गुण उरताच त्या ओटू तांतूंत सांगल्या। आणि मुखारचे 14वा श्लोक तातूंत कृष्ण अर्जुनाक कसं म्हणटा दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध परुष्यम एव च अज्ञानं चाभिजातस्य प्रार्थ संपादम असुरीम। Arrogance, pride, anger, conceit, harshness and ignorance, these qualities belong to those of demonic nature, O son of Pritha. हातूल कृष्ण अर्जुना कसं म्हणता कोंकणीत म्हणल्यार एक एरोगन्स म्हणजे उद्धटपण म्हणजे उद्धट उलिवचे तर घमंड उरता कोणाक क्रोध उरता सुमार क्रोध उरता गेले मोठो क्रोध प्रदर्शन करतात त्यांनी कठोरता उरता अज्ञान उरतांका तसल गुणाच कोण लोक करताच हे कोणाल गुण आहे आसुरिक प्रकृतीचे लोक उरताच तांगेल गुण अशी म्हणता कृष्ण अर्जुनाक म्हणता।
तर आम्ही मुखार वच्चे पहिला आम्ही थोडे डिस्कस करूया की आम्ही कलियुगात पळयताच एक व्यक्ती भितर एक आसुरिक प्रवृत्ती बी उरता आणि दैविक प्रकृती बी उरता तुला दोन्ही उरता. तर आम्ही पळयात की सतयुगच्यान कलियुग पर्यंत कशीने दैविक लोकांचे जे दैविक प्रकृती जे लोक उरत आशिल्ले आणि आसुरिक प्रवृत्ती लोक उरतात डिमन्स आणि दैव देवतास ते कशीने पहिले इतली दूर दूर आशिल्ले तांणी कशी लागीं येतेर गेले म्हणून ते आमी पळोवया आता. तशी पळयता सत्ययुगात आमी पळयताच हिरण्यकशिपू आम्ही ते काणी गुतास आमकां हिरण्यकशिपू नरसिंहदेवन येवन हिरण्यकशिपू मारले तांणी कृष्णान नरसिंह रूपान येवन ताका मारले म्हणून ते आमकां काणी गुत आसा. तर हिरण्यकशिपू आसा इतली व्हड असुर आशिल्लो तर तागेले इतली पावर आशिल्ले कळ्ळें. ताणें अशीने दोळे अशी वयर केल्यार न्ही दोळ्याशी वयर केल्यार ओटू देवतांगण उठून पडता आशिल्ले सकयल इतली भयभीत जाता आशिल्ले इतली पावर आशिल्ले. ते म्हणटात की न्ही इतली व्हड पावर बी कळले ते कोणी बी आपापशी जावचें शक्य नाची ते देवान ते देणगी दिल्यार मात्र ते जातात म्हणून म्हणटात की हांव सगळ्यात पापी आस म्हणून सगळ्यात तूं न्ही व्हड पापी बी आमी जावचें जायना. इवन ते व्हड पापी उरले सगळ्यात व्हड पापी जावचे ना सगळ्यात व्हड पापी जावचे पत्री बी देवाल ते अनुग्रह जावका म्हणून कळ्ळें. तर देवाल ते अनुग्रह जाले शिवाय आम्ही कसल बी करचे ना म्हणून तर आमी पळयताच हिरण्यकशिपू खेर उरता आशिल्लो हांगा भूदेवात उरता आशिल्लो आणि देवतागण खे उरता आशिल्ले हेवनली प्लॅनेट स्वर्गीय ग्रहात उरता आशिल्ले. इतली दूर आशिल्ले तांणी वेगळे वेगळे ग्रहा भितर उरता आशिल्ले एक ग्रहात नाशिल्ले. तर सतयुगात अशी आशिल्ले असुर आणि देवतागण एक्चुअली दूर दूर रावता आशिल्ले. त्रेतयुगा भितर नेक्स्ट युगात असुर आणि देव आनीक लागीं आयले ते आयले आमकां कोण आयले खंयची अवतार आयले त्रेतयुगा भितर राम अवतार आयले. राम अवतारा भितर आमी पळयताच असुर कोण आशिल्लो रावण आशिल्लो. तर एका ग्रहा भितर आयले पहिले दोन दोन ग्रह आशिल्ले दोन दोन ग्रह देवता आणि असुर रावता आशिल्ले आणि एक ग्रह भितर असुर आणि देव दोन्ही आयल्याचे म्हणून हे आयले एक देश एक ग्रहा भितर भूदेवा भितर दोन वेगवेगळे देशा भितर आयले भारतवर्ष आणि लंका बाजून आशिल्ले पण वेगवेगळे देश आशिल्ले विंगड विंगड देश आशिल्ले. आणि इकडे पण नेक्स्ट युगाक द्वापर युगात आनीक लागीं आयले असुर आणि देव तशी ते मी कोण आयले कृष्ण अवतार आयले तातूंत एक देशा भितर आणि एक दोन वेगळे वेगळे डिस्ट्रिक्ट म्हणजे तालुक उरतात न्ही डिस्ट्रिक्ट एक मथुरा तालुका आणि दुसरी वृंदावन गोकुल ते वेगळे तालुक आनीक लागीं आयले. आणि आता नेक्स्ट एक कलियुगात भितर कळल जाता की देवता आणि असुर आसाच्या एक हृदया भितर बसल्याचे म्हणून एक मनशा भितर आसा. तर आम्ही पळयताच की एक हे कलियुगा भितर आमी पळयताच की एक मनशा भितर आसुरिक प्रवृत्ती उरता पण ते आसुरिक प्रवृत्ती ताका नाश करणं दैविक प्रकृती हाडच्या खातीर आम्ही प्रयत्न केल्यार आम्ही हे संस्कृती आणि परत ताचे आश्रय घेतल्यार आमगे दैविक प्रकृती आमगेले निर्माण जाता म्हणून आमगेले भितर. तर आम्ही खंयच्याचे संग घेताच हे कलियुगात आम्ही उरना हे खंयची वस्तू संग घेताच त्या प्रमाण आमगेले भावना तयार जाता अशी म्हणटाच. त्या कारणा खातीर त्या कारणान नित्यान प्रभू केन्ना जगांमध्ये तांणी नित्यान प्रभूने मारले तांकां रगत येत आशिल्ले तर चैतन्य महाप्रभू इतली राग आयले इतली क्रोध आयले तांकां तांणी चक्र घेवन मदयाक मारच्याक तयार आशिल्ले तांणी नित्यान प्रभू तांकां राबिले की ताणें सांगले की तू हे कलियुग हे तुगेले अवतार विचार कर तू कसला कायल म्हणून तुगेले अवतार विचार कसला कायल म्हणून तू ಒಟ್ಟು लोकांक हांगाशी फक्त कोणाशी चूक केल्यार कोणाशी पाप केल्यार तांकां मारच्या गेल्यार प्रत्येक व्यक्तीक कलियुगा भितर मारका पडतलो म्हणून पण तुगेले हे अवतार अशी न्ही म्हणून तुगेले छन्न अवतार तुगेले एक मर्सिफुल अवतार दया दाखवीचे अवतार कळ्ळें कसले की हे प्रवृत्ती वट्टवंतू लोक आसात कलियुगा भितर प्रवृत्ती वट्टवंतू लोकां भितर ह्या भितर आसा पण ते प्रवृत्तीने आम भायर काडच्या आमी तांकां दया दाखोवका आमी ते हरिनाम दिवका तांकां
परिणाम दिल शिवाय ने तांगेलने आसुरिक प्रवृत्ती भायर पडना म्हणून आणि तांगेल भितर दैविक प्रवृत्ती निर्माण जायना म्हणून आम्ही तांकां दया दाखोवन आम्ही थोडे बरे कनेक्शन जावन ऍक्च्युली तांकां देवाला नाव दिल्यार ते देवाला नाव घेऊन त्यांनी दैविक प्रवृत्ती निर्माण जाता तांतूलो त्या सांगलें तर पळयताच की न्ही हे एक आमी आमगेलें एक शरीर ऍक्च्युली एक शरीर उरता ताका कशी साफ सुथरा दवरच्या खातीर क्लीन दवरच्या खातीर कसं करताचे आमी पुरा शाबू लायताचे आनी पुरा ब्रश करताचे आनी बरे बरे ड्रेस घालताचे आमी ते क्लीन दवरताचे आमी ते शाबून आनी पण आमगेले अंतरंगा भितर आमी कशें साफ करताचे ताजे खातीर सोप पडटा राधा प्रभू म्हणटाच केन्ना आमगेले मंदिरात राधा प्रभू म्हणटाचे हे हरिनाम का साबून हरिनामात शाबू आमी यूज करताचे भिताच्यान क्लीन करचे खातीर तर केन पर्यंत आमी म्हणटात की न्ही आमी भिताच्यान क्लीन जायनाचे तेन पर्यंत आमगेले भायर भायरी रुपान कितली बी बरे करून आमी प्रेझेंट करू ते दर्शीत लोक दाखवू आमी असले बरे आसात म्हणून पण ते खरे गुण आमगेले भायर पडना कसले की भिताच्यान आमी क्लीन करनाशी आमगेले खरे गुण केन्ना बी निर्माण जायना आमगेले भितर तर त्या तरेन एकदम महत्वाचे आसा की न्ही आमगेले भितरच्यान आमी क्युअर करका आमगेले भितर क्लीन करप जरूर आसा ते आमी हरे कृष्ण महामंत्रान पुरो जप करताचे ताजे ते केल्यार न्ही आमगेले भितरच्यान हळूहळू पुरो अनर्थच पुरो भायर पडताचे कसं कसं आमगेले भितर न्ही आमगेले हे असुरी प्रवृत्ती कसल्याक भायर पडटा आमगेले केन्ना आमी बरे करून आमी बिहेव करनाचे कोणा बरोबर आमी रागान ऍक्च्युली एक तांगेले डिलिंग करताचे तसोड कला खातीर प्रवृत्ती उरता आमगेले भितर कसले की सुमार अनर्थास आसात भितर ते अनर्थास कसले ते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे सुमार अनर्थास आसाचे ते आमी आमगेले भितर उरता म्हणून ताजे एक असो प्रवृत्ती आमकां निर्माण जाता आनी तशें वट्टू वस्तू एक जिवना भितर त्याची दृश्टीन पळयताचे आमी तर अशें म्हणलें की न्ही एक आमी अनाथ आसात न्ही वट्टू अनाथ आसा आमी देवाल सेवा यूज करचे आहात म्हणून वापरचे जात म्हणून कळ्ळें आता काम उरल्यार तर काम वचना उरल्यार आमी न्ही बरे चेडू जन्माक येवच्या खातीर तसल वापरल्यार ताजे बरे हातूंत सेवा जाता यूज जाता तशी सांगले आमकां क्रोध जशें आता हनुमानान एग्जाम्पल आसा की ताणें ताका बी क्रोध आशिल्ले ताणें लंका जळिल्ली ताणें पण ते लंका आशिल्लें एका शांत होवन जळूचें ना ताका क्रोधान जळ्ळें पण क्रोध कसल्या खातीर यूज केले ताणें ते देवाल सेवा खातीर यूज केले ताणें लोभ जशी प्रभुपाद सुमार जाग्यार वता आशिल्ले कारांत ट्रॅव्हल करता आशिल्ले रोडार ते रोडार ट्रॅव्हल करता आशिल्ले तेन्ना व्हडोर बिल्डींग पळयता आशिल्ली तांणी व्हडोर बिल्डींग पळयले आशिल्ले ते पळयत म्हणटाले हे बिल्डींग आमगेले हरे कृष्णाक इस्कॉनात येवका म्हणून कसल्याक लोभ आशिल्लो तांकां की आमगेले हे इस्कॉन सेंटर ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು पसरका म्हणून ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ओपन जावका म्हणून सुमार लोकांनी हांगा येवन हरे कृष्ण महामंत्र जप करका कृष्ण भावना शरण घेवका तांणी अश्यो ते लोभ केल्या खातीर देवाल प्रचार करच्या खातीर लोभ आशिल्लो तांकां ते करेक्ट वे ऑफ डोटेलिंग दी प्रोपेन्सिटी इंटू कृष्णा सर्वीस आणि मोह अशें वटून पुरा आमी वट्टू वस्तू अनर्थ आसा आमी देवाल सेवात आमी वापरल्यार आमगेले ते अनर्थास पुरा वचून वचते पुरा नाश जाता अशें म्हणटात तर अशें म्हणटात की आमी केन्ना आमगेले जिवना भितर आमी एक संस्कृती आमी ऍड केल्यार संस्कृती आमी इन्क्लूड केल्यार आमी खरें एक्चुअली एक साधू प्रवृत्ती आमी हाडचे जाता अशें म्हणटात की एक व्यक्ती उरता एक सूट आनी बूट घालून उरता आनी टाय आनी पुरा एकदम व्हड ऑफिसर उरता तो दिसता ऑफिसर पण भितरच्यान तागे प्रवृत्ती कल आसा साधू प्रवृत्ती तो कसल्या की व्हड भक्त सकाळ जप करतो भागवतम वाचता आणि भक्ताक संग करतो प्रचार करतो पुरा साधू प्रवृत्ती आसा पण तो भायरच्यान कल दिसतो व्हड प्रोफेसर तो दिसतो पडो पण ते भायर सांगचे कोण भितर म्हणजे तागे प्रवृत्तीन आमकां कळटा की तो कशी व्यक्ती आसा म्हणून तर आमी कल्चर आमी कृष्ण भावना कृष्णाक आमी आमच्या जिवनात इन्क्लूड केल्यार ऍड केल्यार आमगेली प्रवृत्ती बरी प्रवृत्ती साधू प्रवृत्ती निर्माण जाता आमच्या जिवना भितर तर आमी पळयताच की एक मॉडर्न एज्युकेशन आजकाल जी आमकां शिक्षा मेळटा भायर ते एक
कतल स्लॉटर हाऊस म्हणजे ऍक्च्युली एक प्राणी पुरो मारताच तसल तसल ऍक्च्युअली जाग जालेत आहे कसल्याक लोकांकने तांगेले संस्कृती तांकां उडकास करून दिना तांकां ते मॉडर्न एज्युकेशना बरोबर ताजे बरोबर ते आमी संस्कृती इन्क्लूड केल्यार ते लोकने बरे लोक जावन भायर पडताचे बरे ह्युमन बिंग्स जावन भायर पडता मनुष्य जावन भायर पडताचे आजकाल पळयतात की ने लोक बरे बरे एज्युकेशन घेवन बी तांगेले कॉन्शियसनेस भावना अशी दूषित उरता कसले की हे जगा भितर ने आमी संग केल्यार जगाची वस्तू बरोबर संग केल्यार भौतिक जगा संग केल्यार आमगेले कॉन्शियसनेस भावना तशीच दूषित जात केन्ना बी सांगल्या केन्ना मी भक्ताल आणि देवाल संग केल्यार मात्र ते आमगेले भावना शुद्ध जाता सांगल्या तर आमी पडतात की ने असं उठून सुमार उठू तरीके लोक करतात लोक इजी मनी करचे उरता लोकांनी क्विक मनी लोक मेहनत करचे लोकांक तर आणि कसं की लोकांनी पैसे सुमार उठू करचे उरता कोण ऍक्च्युली कशी बी जाऊ म्हणून म्हाका पैसे कमवचे आसा म्हणून लोक मेल्यार बी अडना म्हणून पण म्हाका पैसे कमवचे आसा लोक चिटींग करचे आसा लोकांक आणि कडेन अशी भायच्यान दिसतना आमकां मिल्का भितर दुधा भितर इतले वटू एडल्ट्रेशन जाताच पुरा कॉन्टामिनेशन जाताच पुरा कळ्ळें हे वटू वस्तू पळयतात आमी जगा भितर हे वटू एक असुरीक प्रवृत्तीचे एक गुण अशी दाखयता आमकां दर्शित आमकां तर हे कलियुगा भितर आमी जितले संग करताचे भौतिक जगा संग करताचे भौतिक वस्तू बरोबर संग करताचे आमगेले असुरी प्रवृत्ती निर्माण जाता आणि वाडतीर वता पुरा केन्ना आमी देवाल एक्चुअली दिस हे प्रोसेस कृष्ण प्रोसेस आमी पाळनाचे आमी जिवना भितर तेन्ना आमगेले असुरी प्रवृत्ती निर्माण जातीर वता आनी वाडतीर वता अशें म्हणल्यार आणि हातूंत हे श्लोका भितर हाचे सांगले की कशी म्हणून हे असुर हे श्लोकाचे अर्थ ताजे भितर तात्पर्यात बरयल्या प्रभुपादान की हे असुर लोक आसाचे असुर लोक एक शो करतात फक्त एक भक्ती करचे म्हणून तसं टबत असुर लोक उरताचे तांगेले भितर काही एक जीवना भितर काही उरना तांकां बरे कळले की भक्ती करता म्हणून पण एक शो करता दाखोवचे खातीर शो करतात आनी की आमी भक्ती करतात म्हणून भितरच्यान काही उरना तांकां आनी खंयचीय प्रिंसिपल्स बी फॉलो करनात तांणी अशें म्हणल्यार तात्पर्य भितर आनी सांसन गोश्टी भितर तांणी क्रोध करताचे आनी तांकां काही गुतून तांकां ते कसल बरे कसल वायट म्हणून आमगे तांगे कसं बरें आसा कसं कसं करचें ना काही गुतूना तांकां असो लोक तर आनी ते लोकने तांगेले माते आयज तशीच करती उरताचे तांगेल मना इच्छा प्रमाणे अशी कल बी करती उरताचे खंयची बी ऑथॉरिटी तांणी फॉलो करनात ते असो प्रवृत्ती लोक अशी म्हणल्यार तात्पर्या भितर तर आमी एक उदाहरण घेवया आमी हे श्लोक नेक्स्ट श्लोका वच्चे पयला की एक जशी एक उदाहरण चित्रकेतू महाराज एक उदाहरण आसा चित्रकेतू महाराज चित्रकेतू महाराज तागेली पयलींची काणी आसा की ने एक सांग ताका चेडू जावपा आशिल्लो एक राजा जावन चेडू ना जाल्यार तागेले राज्य एक्चुअली कशी मुखार घेवन वतलो म्हणून मुखार सरतलो तर त्या वटू काणी जावन ताका एक चेडू जाले चेडूल नांव हर्षोक आशिल्लो तर तो बी एक्चुअली कल जावन तो बी गेलो तो कडेन ताका अशी फार दुख्ख जाले की अशें कशें जालें म्हणून तर ताणें ताका एक बरे साक्षात्कार जाले की हे खरें म्हणून एक्चुअली सांगले ते साधून सांगले म्हाका की हर्षोक म्हणून म्हाका अशी खंयची बी वस्तू भितर आसक्ती उरचे ना हांव देवाल भक्ती केल्यार मात्र म्हाका ते म्हगेलें जीवन धन्य जातलें म्हणून तो व्हड अशी बरे भक्त जाता तो तशी भक्ती एक टायम कळले एअरप्लेनात तशी ट्रॅव्हल करती उरता एअरप्लेनात त्या एअरप्लेनात ट्रॅव्हल करतीर भ्रमण करतीर आशिल्लो त्या टायम कैलाशा भितर एक टायम शिवजी एक प्रवचन दिता आशिल्लो कसल्या वेळा रिनन्सिएशन वेळा कशी त्याग करता म्हणून त्याग हाडका श्री संकर्चना शेवटू रिनन्सिएशन कशें रिनाउन्स करता भौतिक जगा भितर आमी जास्ती आसक्ती दवरचे ना म्हणून तसलो टॉपिका वेळा प्रवचन दिता आशिल्लो आनी प्रवचन कशी दिता आशिल्लो पार्वतीक तागेले मांडयेर बशिल्ली तर ते चित्रकेतू महाराज पळयताले की खंयची सब्जेक्टा वेर खंयची टॉपिका वेर शिवजी प्रवचन दिता आसा आनी ते तागेले मांडी वेर पार्वती बसता म्हणून त्या ताकने कळना ताका अशी कशी म्हणून तो हांसच्या लागलो एक शिवजीन पळयले ताणें काही सिरियस घेतिल्लें ना
अशी कसलं केलं म्हणून पण पार्वती देवी असा तिने सिरियसली घेतलं एकदम तिने हो कशी हसलो म्हणून हो कशी हसलो म्हणून त्या टायमार त्याची टायमार पार्वती देवी तक श्राप दिता तू असुर जाव का म्हणून कळलं आणि चित्रकेतू महाराज ताणे भरपूर देवाला साक्षात्कार केला ताणे जरा बी रिएक्ट केला ताणे रिएक्ट केला की हे पार्वती हाव कळ चूक केले हांव कंप्लेंट केलं ना की हांव चूक केले म्हाका कळलं कशी तू श्राप दिल म्हाका म्हणून अशी न्ही ताणे विलिंगली एक्सेप्ट केले की न्ही हय ओके देवाला कळलं तरी उरतले हाजे भितर प्लॅन हांव एक्सेप्ट करता म्हणून हा मागीर चूक आसा अशी करची नाशिल्ली म्हणून आणि तो वृत्रासूर म्हणून एक असुर जावन आशिल्लो तर आम्ही तो पळयताचे वृत्रासूर कसले टायपाचे असुर आशिल्लो तागे हृदयने एक भक्ताल आशिल्ले तागे हृदय एक भक्ताल आशिल्ले पण तागेले भारी रूप शरीर आशिल्ले एक असुरात आशिल्ले कळ्ळें हे हे अशी कॉम्बिनेशन असल्याने ताजी काही प्रॉब्लेम नाची पण आजच्या जगा भितर पळयताचे उलटी आसा पुरा एकदम ऑपोजिट आसा कळ्ळें लोक भायर एक्चुअली दैविक प्रकृती म्हळ्यार साधू म्हण दाखयतात साधू म्हण दाखयताचे वेशभूषा घालना साधू ड्रेस घालना भिताच्यान तांणी असुर म्हणून उरतात हृदय तांगेले कल उरता असुर उरताचे तर हे लोक ने सगळ्यात हो डॅमेज करताचे हे जीवना जगा भितर आणि लोक ने मूर्ख लोक ने असं लोक शरण जावन तांणी स्वतः जीवन वाईट करताचे आणि बाजू आजूबाजू लोकांक उरतात तांगेले बी जीवन वाईट उरता जाता म्हणून ताका म्हणटा ढोंगी लोक म्हणटा ढोंगी लोक असं ढोंगी लोक सुमार उरताचे तर हृदय म्हणटा ताजेन कळटा की नाही कोणा हृदय एक्चुअली बदलता हृदय एक साधून उरता भायर रूप कशी बी उरू ताजेन काही फरक पडना तातूंतला कसले की हृदय शुद्ध उरल्याने तो खंय बी गेल्याने लोकांक संग दिवन तांगेल जिवनात बी बदल हाडतलो म्हणून अशी म्हणल्यार तर मुखारचे श्लोकात आमी पळय नेक्स्ट श्लोकात पळयला टेक्स्ट नंबर 5 दैवी संपद विमोक्षय निबंधय सूरिमता मासुच संपादम दैवीम अभिजातोसी पांडवा. The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. कृष्ण अर्जुनाक सांगता की कशी आध्यात्मिक जे गुण उरताचे ते कशी उरता आणि आसुरिक गुण उरता कशी उरता म्हणून तर आध्यात्मिक गुण उरल्यार तेका मुक्ती पावताचे आमी आणि आसुरिक गुण उरल्यार ते आमकां बंधन करता हे जगा भितर तर आणि कृष्ण अर्जुनाक म्हणटा की ने हे अर्जुन तुगेले भितर ने आसुरिक गुण आसात सॉरी दैविक गुण आसात डिवायन क्वालिटीज आसात तुगेले भितर कळ्ळें तर अर्जुनाक कशी कृष्ण कसलाक म्हणटा की ने तुगेले भितर दैविक गुण आसात म्हणून तुगेले तू ने देव अर्जुनाक म्हणटा की तो आसुरिक गुणा बरोबर जन्म जालना तुगेले म्हणून तुगेले भितर एक दैविक गुण आसात म्हणून डिवायन क्वालिटीज तर आमी पळयताचे की अर्जुन केन्ना आमी भगवद्गीता वाचताचे पहिली अध्याय भितर एक्चुअली अर्जुन सुमार सांगच्या लागता देवा की ने तागेले मुखार कोण राबताचे ऑपोजिट आर्मीत शत्रू पुरा उरताचे पण ते शत्रू भितर कोण उरताचे तागेले टीचर्स गुरु आणि असं लोटून होडोड सिनियर्स उरताचे भीष्म देव आणि सुमार सिनियर्स लोक उरताचे तो म्हणटा की हांव तांगेली केन्ना पूजा केल्या म्हणून तांगेली पूजा केल्या तांगे शरण गेला हांव तांगेली गायडन्स घेतले हांवें तांगेली ज्ञान घेतले हांवें म्हणून तांगेले केन्ना बी पदकमल तांगेले माथ्यावर दवरत म्हणून हांवें असो लोक मेगेल मुखार राबल्या आनी हांव तांकां मारू हे साध्य ना म्हणून हांव केन्ना अशें करचें ना म्हणून ताजे बदला तांकां मारचे बदलाने हांव सिद्धां जंगला वचून तपस्या करता म्हाका म्हणना एक्चुअली होडोड राज्य म्हाका नाका म्हणून अशी कळ्ळें अशी अर्जुन कृष्णाक म्हणटा तर अशी म्हणटात की तात्पर्य भितर प्रभुपाद कल म्हणटा की अर्जुन अशी म्हणचे अर्जुन कसले म्हणटा ते तागेले हृदय दौर्बल आसा हृदय हिज हार्ट इज वीक ते कारण न्हय ताजे कसले की अर्जुन एक व्हड भक्त आशिल्लो शुद्ध भक्त आशिल्लो देवाले ताजे खातीर ताका कोणाक अशी मारच्या खातीर एक वॉयलन्स कळ्ळें की एक लढाई आनी कलकाच्या ताका मन करनाशिल्लें कळ्ळें खातीर एक अशी म्हणटात एक भक्ताल गुण उरता सुमार आमी भक्त बी उरताचे बरे साधना करताचे एक सौम्य भक्त उरताचे
ते भायर वचून खंय बी चुकून खंय झगडी जाता कोणाकडेन तो मुखारचो मनीस एक झगडी करचा येता मारचा येता हो भक्त न्ही सौम्य भक्त उरता तर तो म्हणटा अडना कळ्ळें जालें अडना सॉरी सॉरी म्हणून माफ कर म्हणून जाल्यार भक्त प्रवृत्ती तशी उरता ते साधू प्रवृत्ती उरता तसो टायमार भक्त अर्जुन आशिल्लो ताका दिसलें की नाही ना ना म्हाका काही मारचें ना म्हाका येता म्हणलें की एजूनच ताका सिनियर्साक पळयलें ताका मारचे विचार आयले तो म्हणून म्हाका मारचें नाची तसलें की व्हड भक्त आशिल्लो तो देवाल भक्त आशिल्लो तो तर हाची म्हणटाच की नाही देव कसं म्हणटा की एक ह्याची तात्पर्य भितर देव म्हणटा प्रभुपाद म्हणटा की एक कोण बी क्षत्रिय उरता तागेली ड्युटी कसले तो मिलिटरी मॅन क्षत्रिय तागेली ड्युटी कसले तो लढाई भितर वता तो लढाई करचा वतो तो कल करता एक तर ने शत्रूक मार येतलो नाय जाल्यार मार तो मार येतलो म्हणून एक तर शत्रूक मारतलो तो ना वापस तो मर येतलो म्हणून तो बी जिवंत उरचे ना म्हणून दोन्ही भितर एक आनी अशी न्ही धांवन वापस येवचो ना तो केन्ना बी म्हळ्यार की न्ही ताका म्हणटात की न्ही एक अशी ब्रेवरी दाखयनासतना एक्चुअली वापस धांवन भिवन धांवन येतलो ते क्षत्रिय म्हणनाचे तो अर्जुन एक क्षत्रिय आशिल्लो मिलिटरी मॅन तर तागेली ड्युटी देवान ताका सांगले तू तुगे ड्युटी कर म्हणून तुका न्ही हे वॉयलन्स हे नॉन वॉयलन्स नाही येतो म्हणून हे शत्रू आसात तुगेले तुगेले लढाई भितर आपला तू तुगे ड्युटी है की ना तू आता लढाई करता म्हणून तू लढाई केला जाल्यार कळलें की नाही तू ड्युटी करना म्हणून तर हातून एक कृष्ण तात्पर्य सांगले की नाही एक क्षत्रिय आसा तो ताका ड्युटी करना लढाई करची ड्युटी करना तो ऍक्च्युअली असूय प्रवृत्ती अशी म्हणल्यार सिंपल आसा एकदम सिंपल वर्ड्स आसा तो कोण क्षत्रिय ताका ड्युटी करना तो असूय प्रवृत्त तो पण तो क्षत्रिय लढाई करता ताका ड्युटी करता आसा तो ऍक्च्युअली ने म्हणटाच दैवी प्रकृती म्हणून पण आमी दिसता की ने तो क्षत्रिय ड्युटी करून तागेले ने समोरचे शत्रू ताका मारता वॉयलन्स आसता पण तागेले ड्युटी तागेले पण ते ऍक्च्युअली ने खरे ड्युटी म्हणल्यार तागेले दैविक प्रकृती अशी कृष्ण म्हणटा तात्पर्यच बयलां तुला तर हातून अशी बयला की कोण बी व्यक्ती तांगेले प्रिन्सिपल्स फॉलो करताचे प्रिन्सिपल्स ऑफ डिफरंट ऑर्डर्स ऑफ लाईफ वट्टू ऍक्च्युअली जीवना भितर प्रिन्सिपल्स सम फॉलो करताचे तो सामान्य आध्यात्मिक स्तरावर स्थित उरता अशी सांगल्या तर आम्ही हे बी पळयताचे की आता प्रल्हाद म्हणून वट्टू लोक उतरतले प्रल्हाद हिरण्यकशिपालो पूत आशिल्लो तर प्रल्हादने इतली व्हड भक्त आशिल्लो आणि हिरण्यकशिप कशी एक व्हड असुर आशिल्लो एक अशी आमकां अशी मात एक शंका येता की ने एक असुराल कुटुंबा भितर एक व्हड भक्त कशी जन्म आयली म्हणून कशी एक्चुअली देवान कळबी करच्यात म्हणून खंय बी जन्म घालचे आता एक आमकां उदाहरण शिकूच्या खातीर आमकां लेसन शिकूच्या खातीर आणि हे पास्ट टाइम जाल्या हे लिला जाल्या देवाले हे पुरा जाल्या पुरा ताजी कितल्यो शिक्षा मेळटा आमकां त्या कारणान हे उठून पास्ट टाइम रचिल्ले पुरा देवान तर आमी पळयतात की ने प्रल्हाद इतली व्हड भक्त आशिल्लो कितली बी त्रास दिले हिरण्यकशिपून प्रल्हादान एक्चुअली काल पूर्ण तरेन तलीन उरतयलो देवाल उडगास करच्या खातीर त्या कारणान ताका खंयची बी त्रास उरल्यार ताका त्रास दिनाशिल्ले केन्ना बी ताका फरक पडनाशिल्लो तांकां तर म्हणटा की हिरण्यकशिपू तागेले उद्देश काय आशिल्ले हिरण्यकशिपूले की तो तागेले खातीर हे विष्णू वॉज हिज बिगेस्ट एनिमी शत्रू आशिल्लो विष्णू व्हड शत्रू आशिल्लो तागेले विष्णूने म्हगेले भावाक मारले तो शत्रू हांव विष्णूक मान उडतलो म्हणून म्हळ्यार असुर प्रवृत्ती कशी उरतात पळय तांकां दिसता केले देव म्हणून कळले की कोण एक मेगेल म्हण की एक मनुष्य आसा म्हणून हांव बी ताका मारच्यात म्हणून हांव एक व्हड असुर मेळ हांव एकदम पॉवरफुल आसा मेळ की व्हड पॉवर कोण नाची म्हणून ताका इतली घमंड आयली ताका त्या हिशोबान दिसता की हांव विष्णूक मारच्यात म्हणून कळ्ळें तर तांकां दिसता की वट्टू लोकांक मेगेले आयकुका म्हणून आनी ते म्हणटा की मेगेले पुतान बी आयकुका तांकां मात ते आशिल्ले की आतां पळय आता की हांव आतां गेले नंतर म्हगेले पूत मुखार म्हगेले एक्टिविटीज पुराने लेगेसी म्हगेले मॅनेज करतलो म्हणून कळ्ळें जशें म्हणटा ती राजा उरता राजाल पूत एक्चुअली तो राजाभार पुरा एक्चुअली तागेले माथ्यावर घेता हिरण्यकशिपू दिसलें आतां हांव गेले नंतर हांव मुखार येतलो म्हणून म्हगेले राजाभारान पुरा अशी पटून कळ्ळें पण ताका दिसलें की प्रल्हाद बी अशी आसा मेल म्हणकी आसा म्हणून तो पण प्रल्हाद न्ही विंगड तरी व्यक्ती आशिल्लो ताणें विचार केल्ले शिवाय तर ते ताका गुंतनाशिल्लो ताका तर एक टायम ताका हिरण्यकशिपून प्रल्हादाक
मांडीवर बशील तका आणि भागवतामध्ये श्लोक येता एकादासुर रात्पत्पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव प्रपच्छ कथयंत वत्स मन्यते साधू यद भवान. तर हिरण्यकशिपू प्रल्हादाकने तगल मांडीवर बसून घेता चंदकाना आणि तकने माथ्यावर तंगाशीने परसित तका की ने कितली खुश जाता का कितली स्माईल एक मोह येतो एक येता की मेगल पूत म्हणो इतली चंद पूत मेगल ऐकत म्हणून तकातने फक्त विचारता का की ने माय डिअर सन please let me know what you think is the best of all the subjects you have studied from your teachers. हे मेगल पूत म्हाका सांग तू सगळ्यात बेस्ट कसं शिकला तू तुम्ही टीचर संगणी म्हाका सांग म्हणून आणि श्री प्रल्हाद उवाच नेक्स्ट श्लोक काय सांगता की श्री प्रल्हाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्यायम असत्पृहात हित्वात्मा पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद्धरीम आश्रयेत. प्रल्हाद महाराज म्हणताच की हे बेस्ट ऑफ असुरास अन असा तक म्हणता की ने बेस्ट ऑफ असुरा सगळ्यात बेस्ट असुर बी म्हणता का किंग ऑफ द डिमन्स एक पुरा असुराला एक किंग तो राजा तो म्हणून तर तो म्हणता की ने हाव ने मेगल गुरु कन कल शिकला की कोण बी व्यक्ती असाच ताणे एक शरीर धारण केलं त्याने आणि एक अशी जीवन जगता असतो तर तो तसल व्यक्तीने एक डार्क वेल एक बाईतून अशी पडलं म्हणून असतो त्यांच्या उदागमीनाची आणि खूप त्रास असते बायती भितर तर असल वस्तू असल परिस्थिती असा त्या व्यक्तीने सोडून देऊ का म्हणून आणि कल करका वचून जंगलात भितर वचून देवाल उडगास काढका म्हणून आणि हे क्लिअरली सांगल्यार की ने प्रत्येक व्यक्तीनं वृंदावन वचून देवाल भक्ती करका कृष्ण माना भितर भक्ती करका आणि तशीच ना कृष्णाला शरण घेवका म्हणून असं सांगता. तर हिरण्यकशिपूने तागे उत्तर ने हे एक्सपेक्ट केलं नाशिल्लें उमेद केलं नाशिल्लें असल उत्तर दितलो ताका दिसलें की ने हांव ने अशी मीन्स तांगेल असुरल कले तांगेल प्रिन्सिपल्स पूर ऑपोजिट विरुद्ध उरतात आम्ही कल करतात ते आम्ही म्हणतात की ने देवाला एक्चुअली आम्ही लोक आदान प्रदान बरे उरका तांगेल प्रवृत्ती कल होता लोक चिटिंग केल्या मग तांगेल समज तांगेले ने लोक चिटिंग करका म्हणून कळ्ळें आणि काले वाईट शिकू का गायक पुरा मार का म्हणून असं ओटू तांगेल प्रवृत्ती पण हे उत्तर ने प्रल्हादांच्याने हिरण्यकशिप एकदम चकित जालतो अशी कशी म्हणून सिद्धा ताणे काले हिरण्यकशिप म्हणून प्रल्हादाक तर मांडे उसगान उडिले आणि राग येल ताका म्हणून तर आमी पळयताचे की ही एक घरा भितरच म्हणताची एक घरा भितर एक असुर आणि एक दैविक प्रवृत्तीचे लोक राबताच पण प्रल्हाद एक्चुअली ही वॉज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस ताजे कारणान ताकने बिलकुल फरक पडला तर पळयताच की ने हे जगा भितर आमी राबताच आमी आमगेल ड्युटी करता आसात पुरे आमी हे कलियुग आसा आणि इतलो त्रास आसा जगा भितर आमी आमगे जीवन जगता आसतना आमी कृष्ण मना भितर आमी तल्लीन जावना आमी पूर्ण एब्झॉर्ब जावना आमी आमगेल भक्ती करताच हे पूर्ण जगा भितर कसं चलता आजू म्हणजे कल चलता आसा ताजेन आमकां जराही आमकां फरक पडना कसं की आमगेल माइंड पूर्ण वी आर एब्झॉर्ब इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन दी होली नेम्स तर ते मनान बीन तिथे आमी नियंत्रण करून घेताचे मंत्र जप करना आणि कृष्णा भावना भितर आमकां सुमार ओटू कृष्ण भावना भितर कितले ओटू आस्पेक्ट्स आसाचे की आमी आमगेल माइंड एब्झॉर्ब करच्याक माइंडाक आमी तितली लूज सोडल्यार तितले आमी फ्री सोडल्यार तितले आमकां आनी त्रास दिता पुरा तर कितले म्हणून माइंड आमी एंगेज करताच ह्या देवाल भक्ती भितर कृष्णा भावना भितर तितली पर्यंत आमकां आमी हे जगात पूर्ण बी जगाची उरचे ना जशें कमलाच फूल उरता एक पोंडा भितर चिकल उरता घाण उदक उरता केन्ना क्लीन उरना आजूबाजूना पण तसल जाग्यार बीन एक कमलाच फूल एक सुंदर तरीकेन एक्चुअली भायर येवन ग्रो जाते पुरा आणि त्याची फूल आमी घेवन आमी देवाक बी अर्पण करचे आता इतलं सुंदर फूल उरता तशीच आमी हे जगात बी उरना हे जगाची ऊर्जा जायना आमकां मीन्स एक्चुअली उरचे जरूर नाची आमकां कळ्ळें की आमी पुरा तरेन आमी आमच्या जीवनानी पुरा मन आसने देवाल भक्ती भितर उरताच तर ते आमकां वांचून दवरता आमकां केन्ना बी आमी
नेक्स्ट श्लोकात वचे आम्ही टेक्स्ट 6 दौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव असुर एव च दैव विस्तार स प्रोक्तो आसुरम पार्थ मे शृणु. अंतुल कृष्ण बरिता की अर्जुन हे जगा भितर दोन तरेचे लोक असाचे. कोण एक तर एक दैविक प्रकृतीचे लोक असा आणि दुसरी असुरिक प्रवृत्तीचे लोक असाचे. तर देव म्हणता की ने हा तुकने ऑलरेडी दैविक प्रकृती लोका गुणाबद्दल सांगलाय तुका. असुर प्रवृत्तीचे गुण कोणाला उरता खंयच्या लोकांना उरता त्या तुका आता सांगतो म्हणून. तर ते श्लोका भितर अशें बघितल्या की एक कोण बी एक व्यक्ती असाच्या कोण बी लोक असाच्या तांणी एक रेग्युलेटेड लाईफ एक अशी नियमित पूर्वक तांणी जीवन जगताच्या ताजे अर्थ अशी आसा की ने कोणी बी एक शास्त्रोक्त जीवन कोणी जगताच्या तांणी ने एक दैविक प्रकृतीचे लोक उरताच्या आणि कोण ऑपोजिट उरताच्या कोणी शास्त्रोक्त जीवन जगनाच्या त्या लोक असुर प्रवृत्ती लोक उरताच्या. तसं लाईक जशी पहिली श्लोकात सांगले तुमका की ने हे असुरिक प्रवृत्ती लोक कशी जगतात त्यांना जीवना तांगेल मनाप्रमाणे तांगेल इच्छा असा तशी जगतात तांणी तशी दैविक प्रकृती असुरिक प्रवृत्ती लोक उरताच्या. पण दैविक प्रकृती लोक उरताच्या भक्त लोक उरताच्या आणि तर शास्त्रोक्त जीवन जगतात तांणी शास्त्राप्रमाणे जगतात तांकां कारण की तांकां अशी गुत उरना आमकां अशी वर्जन आमी भगवद्गीता वाचता आमकां सुमार उठो आमकां सिस्टम प्रिन्सिपल्स आमकां वाचचा मेळटा आमकां कशी प्रॉब्लेम जाता म्हणून मायंडात कसो प्रॉब्लेम उरता आमी कसं केल्यार आमकां बरें जाता कसं केल्यार वायट जाता म्हणून ह्या वटा आमकां उडोवपाक आनी ते आमकां अशी बरे रिजल्ट जावल्यार आणि त्याप्रमाणे जगल्यार बरे रिझल्ट मेळटा म्हणून. तर अंतुल अशें बघितल्या की कोण बी रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स शास्त्राबद्दल जशें बघितल्या आणि ताजे हिशोबान शास्त्रोक्त जीवन ताजे जीवन जगनाच्या ते लोक असुरिक प्रवृत्ती लोक अशी म्हणटाचे. आणि अशी म्हणटात की मुखार अशी बघितल्या वैदिक शास्त्रा भितर हे डेमिगॉड्स देवतागण आणि असुर लोक दोन्ही लोक प्रजापती असा तांगेल करून जन्म जाल्यात पण दोघ प्रवृत्ती विंगड आसात म्हणून विंगड तरेन तांणी बिहेव करतात कार्य करतात म्हणून असं सांगल्या. तर मुखार आम्ही एक आणि एक पॉइंट पळोवया आम्ही एक व्यक्ती भितर सांगल्या तशी म्हणटा की नाही कलियुग भितर एक आमगेल भितरच एक्चुअली दैविक प्रकृती आणि असुर प्रवृत्ती उरता म्हणून inside demon and devotees are both inside one person in this age of Kali Yuga. तर तांकां म्हणटा बॅड डॉग एंड गुड डॉग बॅड डॉग एंड गुड डॉग. तर आमी ने अशी म्हणटात की ने केन्ना आमी विंगड आमी पळयतात न्ही की एक विंगड परिस्थिती भितर आमी विंगड तरीकेन केन्ना बिहेव करताचे दिस वागताचे आमी केन्ना बरे लोक आमी बरेकन उरल्यार तर आमी ने बरेकन आमी व्यवहार करतात तांगेल बरोबर कोणाक उलटी सुलटी उरल्यार तोची व्यक्ती तसं परिस्थिती तो बी उलटी उलच्या चालू करता कळ्ळें. तशें म्हणटात की ने एक अशी वेगळ्यो परिस्थितीनुसार आमी केन्ना विंगड तरीकेन आमी डील करताचे आमी वागताचे लोकांकडेन कसं हाजे कारण कसले हे एक व्यक्ती भितर बॅड डॉग एंड गुड डॉग म्हणटात ताका बॅड डॉग एंड गुड डॉग. तर आमी पळयतात की ने आमगेल घरांत एक्चुअली केन्ना आमी सुणे दवरताचे पाळताचे आमी ताका अशी ने बरे करता जेवण दिल्यार तो बरे करणे आमगेल घराचे रक्षा करता. जशें म्हणटात की एक सर्कसा भितर एक वाघ आणि सिंह तांकां ट्रेन करतात तांकां वेगळ्यो तांकां ते पुरो अशी दाखयताचे लोकांक प्रदर्शनां की ते लोक कशी पळय जंप करताचे रिंगा भितर तुलना उज्या भितर तुलना आणि स्टुलावेर बसतात तांणी शेवटू ते कशी करतात कशी तांगेल आज्ञा फॉलो करताचे इतली इजी आसले ते कशी करून उरतात ना पुरा तांकां अशी ने मुखार अशी ने अशी चाबूक दाखयत त्या लोकांक मारतले पण तसं लायक परिस्थिती कशी निर्माण केली तांणी की तांणी सांगले ना तशी तांणी करताच म्हणून तशी म्हणटात की ने एक जंगला भितर केन्ना तांणी ते पकडून हाडताचे वाघ ने सिंहाक पकडून हाडताचे सांगतात की ने एक 7-8 दिवस 10 दिवस तांकां काही खावचे दिना तांकां इतली भूक लागली तांकां मरच्या पडिल्लो उरताचे त्याचे टाइम ने एक व्यक्ती येऊन ताका बरे एकदम हाण दित ताका खाण आणि सद्दां अशी ने आणि एक 3-4 दिवस भूक दवरता वापस ताका खाण दिता
तर ते म्हाका कळटा की न्ही हो व्यक्ती म्हाका न्ही वांचितलो म्हणून, हे वांचित म्हणून म्हाका, ही इज माय सेवियर, ही इज माय वेल विशर म्हणून, हो मागीर बरें करून पळयतास म्हणून, हो मेल मास्टर म्हणून, तर तागेल न्ही एक्चुअली आज्ञा फॉलो करचें चालू करता म्हणून, कळ्ळें. तशी करून म्हणटा की न्ही आमी न्ही जशी खंयची टायप ऑफ डॉग उरता आमगेले भितर, ताका आमी जास्ती जेवण दितात न्ही, त्या टायप ऑफ डॉग न्ही जास्ती न्ही भोंवच्या लागता म्हणून अशें म्हणल्यार, कळ्ळें. तर एक गुड डॉग म्हळ्यार कसलो आमगेले भितर गुड डॉग उरता ते कसो दर्शिता ना, ते म्हळ्यार की नॅचरल डिवायन नेचर आमगेले भितर दैवीक प्रकृती उरता ते आमगेले नॅचरल उरता, ते एक दर्शिता आमगेले हे बरें आमगेले भितर उरता म्हणून, कळ्ळें. आनी आमगेले आमी केन्ना नम्र उरताचे, केन्ना कंपॅशन दाखयताचे, प्रेम दाखयताचे लोकांक, हा बरें आदान प्रदान करताचे आनी लोकांक न्ही अस्वार्थ तरिकेन आमी लोकांक सेवा करताचे. हॅव टू कसले गुण हे गुड डॉग ते दर्शित. आनी बॅड डॉग म्हळ्यार कसले आमगेले भितर ते एक्चुअली आमगेली ग्रीड, आमगेले लोभ, आमगेले कसले म्हणटा ताका एक काम वासना उरता आमगेले भितर, आनी कितले स्वार्थ स्वभाव उरता आमगेले, सोड ईर्ष्या उरता आमगेले भितर, क्रोध उरता, आनी उद्धटपण उरता, सोडू भ्रमित उरताचे आमी, तसोडू गुण उरल्यार ते एक बॅड डॉग रिप्रेझेंट करताचे. आमी न्ही केन्ना आमी देवाला एक्चुअली भजन आनी पुरो आयकता, कृष्ण जितले आमी जप जाताचे तेन्ना केन्ना केन्ना प्रत्येक वेळेला गुड डॉग केन्ना भायर पडटले. आमी वेन आमक्यान कृष्ण मना भावीत प्रत्येक क्षण उरताचे, तेन्ना खंयचीय परिस्थिती आयल्यार, वायट परिस्थिती आयल्यार, कोणी बी उलटी सुलटी उरल्यार बी आमी एक्चुअली मुखारच्यान बरें करून तांगेले डील करचे जाता, ते गुड डॉग म्हणटा. पण तेची वस्तून आमी केन्ना खंयची वायट वस्तू बरोबर संग केल्यार आमगेले बरे जाग्यार बी आमी केल्यार नाही केल्यार आमगेले बॅड डॉग भायर पडता म्हणून. त्या खातीर आमगेले इम्पॉर्टंट आसा की न्ही हाऊ वी शुड बी ट्राय टू बी व्हेरी अलर्ट, आनी आमी कहले कृष्ण भावना भावीत उरता प्रत्येक क्षण जाता तितले म्हणून हे प्रयत्न करता आमी. ह्या तू सांगल्या. मुखारचे श्लोक वाचे आमी. टेक्स्ट 7. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनन विदुर आसुर, न शौचम नापि चाचर, न सत्यम तेषु विद्यते. कृष्ण म्हणता की दोज हू आर डेमोनिक डू नॉट नो व्हॉट इज टू बी डन अँड व्हॉट इज नॉट टू बी डन, neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. हातूंत हे श्लोका भितर हे असुरीक प्रवृत्ती लोक उरताचे तांगेले गुणा बद्दल हांगा एक्सप्लेन केल्या तुला. तशी म्हणटात की न्ही असुर तांणी खंयची बी शास्त्र खंयची फॉलो करना, तांगेले इंजंक्शन कसो बी प्रिंसिपल पयले ते फॉलो करनाचे, तांगेले इच्छे उरना फॉलो करच्या खातीर, आनी तांकां भूत उरल्यार बी तांकां एक भितरच्यान काही इच्छा उरना तांकां शेवटू फॉलो करता म्हणून आमकां जरूर आसा म्हणून, अरे गरज आसा आमकां म्हणून ते फॉलो करनात तांणी. तांकां विश्वास बी उरना हे शास्त्रा भितर, आनी म्हणटात की न्ही तांणी केन्ना न्ही भायरच्यान भितरच्यान क्लीन उरनात तांणी. जशें म्हणटा आज भितर डिस्कस केलें न्ही की भायरच्यान आमी कशी क्लीन करतात, आमी बरे परफ्यूम न्हाताचे आमी आनी बरें करून न्हाताचे, बरे फ्रेश क्लोथ घालताचे, परफ्यूम लायताचे पुरो एक्सटर्नली, पण इंटरनली क्लीन जायना, हॅव टू घालना ताजे चेंजीस काही जायना आमकां म्हणून, कळ्ळें. तर तांणी न्ही असुर लोक भायरच्यान भितरच्यान बी क्लीन उरनाचे म्हणून. आनी जशी म्हणटात की मुखार श्लोका भितर सांगल्या, तात्पर्य भितर सांगल्या की एक वुमेन म्हणजे एक फिमेल्स उरताचे, लेडीज उरताचे आनी चेडू उरताचे, सान चेडू, ते तांकां न्ही प्रत्येक वेळ एक रक्षण करता तांकां, रक्षण करतील उरता तांकां म्हणून, रक्षणा भितर उरता तांणी, तांकां फ्री केन्ना सोडचें ना अशें म्हणल्यार शास्त्रा भितर केन्ना म्हणलें हें. आनी कसलें ताचें कारण कसलें की न्ही तांकां फ्रिडम दिल्यार ताजें न्ही ताजे रिजल्ट विंगड म्हणून उरता, ते फार डिस्ट्रक्शन उरते पुरा, नाश करतले ते पुरा टू संकर पुरो पॉप्युलेशनाक वायट करते पुरा. जशें म्हणटात की न्ही एक अर्जुन बी फर्स्ट चॅप्टरांत म्हणटा न्ही भगवद्गीताचे की हे वटून मुखार राबल्यार तांकां मारल्यार तांगेले बायल पुरो विधवा जातालो म्हणून, आनी चेडवा कोण सांबाळटले, आनी बायल विधवा तांकां कोणी दादलो कोणी पळयतलो उरनाचे, तांगेले वर्ण संकर जाता तांगेले, चेडू केन्ना नाका चेडू भायर पडताचे, आनी तशें चेडून पुरा पॉप्युलेशन तयार जाता पुरा, ते पुरा तसले वायट पॉप्युलेशन तयार जाता म्हणून, वर्ण संकर. आनी त्या खातीर वुमेन लोकांक केन्ना अशी लूज सोडचें ना, तांगेली भोव उरता, तशी त्या खातीर
मुखाच्या लोकांक शत्रूक मारचे ना म्हाका म्हणून अशी अर्जुन म्हणटा कृष्णाक. आणि चेडवाक पळयतात की चेडवाक बरे संस्कृत दिला ताका काळजी घेतला जाल्यार तांणी बी वायट जावन वायट रस्त्यार वतात तांणी अशें म्हणून. तर अशी हे म्हणटीर तात्पर्य भितर प्रभुपाद म्हणटा की पण आजचे लोक असुर लोक आसात मीन्स लोक उरताचे कसलो विचार करताचे ना ना वुमेन लोक फ्रीडम दिवका म्हणून बाय लोक फ्रीडम दिवका म्हणून तांक बी अशी फ्रीडम जावका मनुष्य म्हणकी पुरुषां लोकां म्हणकी फ्रीडम उरका म्हणून असल वस्तू लोक कोण म्हणतात न्ही ते लोक बी असुर प्रवृत्ती लोक अशी म्हणटा. तशी कशी उरता बिकॉज आजकाल पळयता केन्ना की वुमेन लोकांक जितली फ्रीडम दिल्या तितली पुरुषां म्हणकी आजकाल कितले हेवॉक जाला पूर्ण जगा भितर पूर्ण सोशल परिस्थिती आसा जगा भितर पूर्ण डिस्टर्ब जाला पुरा. कसल्याक एक लेडीज आसा फिमेल आसा केन्ना बी रक्षणा भितर दवरता म्हणून केन्ना ती सान उरता त्या टायमार तिगेल पेरेंट्स उरताचे आई बाप उरताचे तांणी तिगेल काळजी करता आनी केन्ना लग्न जाता तिगेल ब्राह्मण तिगेल काळजी करता आनी ती मांतर जाता ओल्ड जाता ती त्या टायम तिगेल पूत एक्चुअली काळजी घेता. अशी सांगले तुला आणि ते मनु समेत हे तू वस्तू बघितला की रे हे प्रॉपर सोशल बिहेवियर म्हणून तरी वुमेन लोकांक पॉलिटिक्स जायनाशी हॅव टू फ्रीडम तांक दिवचे ना तांक प्रोटेक्शन भितर दवरता. तर आणि हाजी विरुद्ध कोण म्हणटाचे ते लोक असुर प्रवृत्ती लोक अशी बरिला तुला. लास्ट लोक आम्ही वाचे आम्ही असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किन्मन्यात काम अहेतुकम. तर ह्या श्लोका भितर ट्रान्सलेशन आसा की अशें आसा की ते लोक म्हणटात की हे वर्ल्ड पुरा खरें न्ही म्हणून आनी हातूंत भितर फाउंडेशन नाची आनी कोणी एक देव बी हांगा कंट्रोल नियंत्रण करतलो नाची म्हणून. आनी हे फक्त एक काम वासना भितर हे निर्माण जाल्या पुरा हे जग आनी हे जगा भितर काही कारणाचे फक्त काम वासना आसा म्हणून अशी. तर हे असुर प्रवृत्ती अशी उलयतात पुरा. हांगेल असुर प्रवृत्ती लोक उरतात हांगेल अशे शब्द उरता पुरा. प्रभुपाद अशीने एक टायम अशी सुमार टू जाग्यार भ्रमण करता आशिल्लो प्रभुपाद पूर्ण जगा भितर प्रचार करतीर आनी सुमार जाग्यार खंय बी गेल्यार प्रभुपाद खंय बी गेल्यार तर प्रभुपाद खंय बी गेल्यार तर सुमार लोक आकर्षित जाता येयले कृष्णा भवना भितर येवन तांगेले लेक्चर आयकत आशिल्ले येवन तांगेले प्रवचन आयकत आशिल्ले कृष्णा भवना भितर भक्त जावन उरता आशिल्ले तांणी जाता आशिल्ले इतली इतली प्रभुपाद खंय बी वता आशिल्लो एक टच स्टोन म्हणकी चिंतामणी स्टोन म्हणकी उरता आशिल्ले खंय बी गेल्यार आकर्षित करता कृष्णा भवना भितर. ते व्यक्तीन फक्त विचारले प्रभुपादाक की प्रभुपाद तुम्ही खंय बी गेले न्ही कितले लोक आकर्षित करता तुमकां तुम्ही करताच म्हणून कृष्णा भवना कशें तें म्हणून. प्रभुपाद सांगता आकर्षित कला करता लोकांक कृष्णा भवना भितर कसले की आय एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिझायर मेल भितर काम वासना बिलकुल नाची म्हणून त्या खातीर नॅचरली लोकांक न्ही म्हाका हांव कल उलयतात आकर्षण जाता म्हणून. तर म्हणटात की न्ही हे जगा भितर न्ही लोक न्ही बाउंड कसले आसाचे बंधन कला आसा एक म्हणून सेक्स डिझायर ताजे खातीर ते बंधन आसा म्हणून वट्टू वस्तून तेचे एक वायन वुमेन अँड मनी आनी काय दिसना पुरा. ते असुर प्रवृत्ती लोक न्ही तेची दिसता तांगेल न्ही असलो वस्तू संग घेवन तांगे प्रवृत्ती अशी तयार जाता अशी म्हणलें हांवें तुला. तर हे जगा भितर अशी म्हणल्यार की इतल्यो प्रॉब्लेम आसाचे सोल्युशन्स आसाचे पण सोल्युशन्स लोक घेवचा तयार नाचे म्हणून आनी केन्ना प्रॉब्लेम जास्तीर वतात त्या लोक आनीक मॅटेरियल प्रॉब्लेम्स भितर सोल्युशन पळयतीर उरताचे म्हाका सोल्युशन जावपा म्हणून कॉल करताचे एक सायकॅट्रिस्ट कडेन वता गुळी घेताचे आनी मेडिसीन घेताचे नाय खंय तरी की एक रिक्रिएशन फॅसिलिटी कडेन वतात तांणी अशें म्हणून. पण केन्ना पर्यंत आमी आध्यात्मीक जीवन एक्सेप्ट करनाचे आमच्या जिवना भितर तेन्ना पर्यंत आमगेले भितर न्ही असुर प्रवृत्ती केन्ना हांगच्यान वचना. म्हणटात की न्ही मॅटेरियल प्रॉब्लेम्स कॅन हॅव ओनली स्पिरिच्युअल सोल्युशन्स. भौतिक जगा भितर कल बी प्रॉब्लेम आसाचे ताचे सोल्युशन फक्त आध्यात्मिक सोल्युशन उरता म्हणून दुसरी कांय सोल्युशन मेळचें ना म्हणून. आनी लोकांक कळलें की वचून व्हडलो सिटीसा भितर रावचे उरता लोक गांव सोडून की बरें नॅचरल लायफ सोडून सिटीजान रावताचे आनी तांकां फॅक्टरीसा भितर काम करचें आसता का पयशे कमोवचे आसता तांकां शेवटू. तर हेवटू आजकाल कलियुग चलता सोडून
तशी अंतुल अशी हे म्हणून ते स्टेटमेंट म्हणून एंड करता हो. आणि ते पळयतात की हे टू दोन पॉइंट्स आमी डिस्कस केले. एक अशी कृष्णाने दाखवून दिले की ने एक आसुरिक प्रवृत्तीचे लोक कशी उरताचे आणि दैविक प्रवृत्ती लोक कशी उरतात म्हणून. आणि आसुरिक प्रवृत्ती लोक उरल्यार तांगे कशी प्रॉब्लेम उरतात आणि कशी दृष्टी उरता गेले तांणी कशी पुरा जगाक पळयतात म्हणून कळत तांगे भावना तशी उरता म्हणून तयार जाल्लो उरता. हे भौतिक जगात आमी संग करताचे तसं आमी अशी आसुरिक प्रवृत्ती भावना तयार जाता अशी म्हणल्या. आणि केन्ना आमी ने एक कृष्णा भावना भितर आमी वेगवेगळे प्रोसेसेस कृष्ण प्रोसेस आमी आपले जीवन आमच्या जीवना भितर पाळून घेतल्यार आमी प्रोसेस फॉलो केल्यार आमी वटू चॅन्टिंग की भक्ता संग की भागवतम वाचचे आणि सुमार वटू ऍक्टिव्हिटीज आता फेस्टिवल सेलिब्रेट करचे म्हणून have to केल्यार ने दिस आर ऑल पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस दिस आर ऑल पार्ट ऑफ दी प्रोसेस खंयच्या मदत करता एक दैविक प्रकृती आमगेल भितर निर्माण करच्या खातीर. आणि ते दैविक प्रकृती निर्माण जाल्यार आमगेल जीवन सार्थक जाता आणि आमगेले मनुष्य जीवनाचे गोल आसा ते आमगेले फुलफिल जाता